2 दिसां आदीं मंत्री मोविनान आमदार जीत फुडले निवडणुकेक आमचे वटेन आसतलो असो स्टेटमेंट केल्लो। युती आसतना सिनियर आसून तो चुकीचे उलयला अशें मोगूचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार म्हणटा। ताचो रॉंग स्टेटमेंट जेन्ना युती आसा आमची आनी हांगा इलेक्शन चालू आसता तर ताणें तसो स्टेटमेंट करपाक जायनाशिल्लो। तो कितलो ताका खबर आहा कांय खबर ना म्हाका। इज सिनियर लिडर ऑफ द BJP पूण तो BJP नांवां आसा काय तो सगळ्या पक्षां मदून आयिल्लो म्हणून कळ्ळें न्ही। अशें तरेन कारण चिताच्या मनांत तशें ना। चिता हांव 8 दीस पयलीं सांगलें आपूण MGचेर रावलो युती जातली आपूण MGचेर तो सीट घेतलो आनी युती जाता मांद्रे आमचो सीट न्ही। MG ब्रेक कोण करूं शकना। केल्ले सगळे सोंपले कळ्ळें न्ही। जीत तुमच्या बरोबर आसा अजून ताणें सोंपले। आमकां आमचे मेन जें आसा लक्ष जें आसा तें फोंडा बाय इलेक्शनाचेर आसा। ह्या वेळार तो स्टेटमेंट आयलो नाजाल्यार आमी सारके सीएमा किंवा हांकां बसूनच जावतले आशिल्ले। सीएमान किंवा ह्याणें कोणी दामू नायकान सिनियर तेणें ताका समज दिवचो म्हणून ते असले बाय स्टेटमेंट करूं नाका म्हणून। आमकां अमित शाहजी जे आसा आनी मुख्यमंत्री पळय आसा तेचे महाराष्ट्राचे तेणें आमकां एन्शुरन्स दिल्ले आसा की तुमचो एकूय आमदार युतीचे हें आसतना कोणूच फोडचो ना आनी केन्ना वचपाचो प्रयत्न करचो ना। आम्हाला युती पाहिजे अशें तेणें सांगिल्लें म्हाका सांगलां कळ्ळें न्ही। तेन्ना हे अशें स्टेटमेंट करून लोकांक किंवा मतदारां मदीं चल बिचल करप हें बरोबर न्ही। कितें तेजें पर्सनल आसत पूण तो BJP तो चलयना न्ही। जीत आरोलकर तुमच्या बरोबर आसा म्हणटा अजून आसूं तें हें म्हाका 15 दीस पयलीं म्हाका सांगलां। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।